11 मार्च CCP इलेक्शन आणि सकाळच्यान सगळे जोरदार तयारी चालू आसा. पणजेचे नागरीक आता बहुसंख्येन हळूहळू भायर सरपाक लागिल्ले आसा. मात्र सध्या प्रभाग क्रमांक 9तले उमेदवार आमी पणजेकरांचे सुरेंद्र फुर्तादो हांच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी मतनोंदणी केलेली आसा हांगासर कांपाला ह्या बुथाचेर येवन. जाणून घेवया तांच्या कडल्यान की कसो प्रतिसाद आसा लोकांचो आनी लोक कशे भायर सरपाक लागिल्ले आसा. सगळ्यांकडे येवपाक कसो प्रतिसाद आसा लोक तुमच्या वाटेंतल्यान येवपाक भायर सरले. सगळे लोक सकाळचे येवंक लागले. हांव पयलीं एज अ जेंट्स आय कास्ट माय वोट फर्स्ट एंड माय वायफ कास्ट हर वोट इन हियर टू द विमन फर्स्ट. सो इज अ गुड सायन एंड लॉट ऑफ पीपल हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग एंड कास्टिंग द वोट. सो कितें चॅलेंजीस आशिल्ल्यो आतां सद्या एक दुसरे एक शक्ती कशी एक टुगेदर फॉर प्रोग्रेसीव पणजी तांचे पळय वयता थिंगा लोक म्हणटा आमी पणजेकार समजा न्हू. थोडे कॅन्डिडेट पळय लोकांच्या घरान गेल्ले ते विचार तो आमी पणजेकार जाल्यार आमी तुका भितर घेता नाल्यार वसात समजा न्हू. सो दीस इज द सिनारो ऑफ एंटायर पेंजीम. Complete Panjim are for Army Panjikar because we have got lawyers, CAs, engineers, and qualified people from other professions. So and the senior most corporator of Goa, 7 times sitting corporator Suren Furtado. So people have got full trust in Army Panjikar. Utpal Parikar and Data Prasad Naik आनी हे तिगांनी आमी घडून हाडलेले आनी हे आमी घडून हाडले 1 वर्स पयले आमी गपचूप कोणाक कांय सांगूना नासले. तुमी सगळे मिडिया म्हणटाले सुरेंद्र फुर्तादो कित्याक ओगी आहा. सुरेंद्र फुर्तादो ओगी आहलो बिकॉज वी वर प्लॅनिंग दीस अंडरग्राउंड मुवमेंट एंड वी गिव एवरीबडी अ सरप्राईज when Congress first came out in support of the Army Panjikar, then AAP came out supporting Army Panjikar. Many others have silently, other parties also have silently supported us from inside. So it's a good sign. Please remember, the moment this election is over, in April there are 4 municipalities going for election. This unity will continue in the 4 municipalities. And if the 4 municipalities succeed in the unity, then it will lead to the 2027 assembly election. This is the base we have laboratory test. तुमच्या खंयच्या विचारसरणीक धरून हे तुमच्या सायडीन लोक आतां उबे राविल्ले आसात. पणजेत वेगवेगळ्यो आतां मुद्दे वयर सरपाक लागिल्ले आसा. एका सायडीन स्मार्ट सिटीचे एक गोंधळ चालू आसा, दुसरे कडेन आपली पणजेचे दाय काडटा किंवा जी पणजेची निरागसता आसा ती राखची म्हणून त्या लोकांक मनोभावी दिसता पयलींच्यान जे पणजेचे आसा. पणजेचे लोक न्हू खूब स्मार्ट, कोण उलयना ते आतां बॅलेट बॉक्सान उलयतले न्हू. स्मार्ट सिटी बरें जाल्या कितें जालें तें लोक दाखयतले. स्मार्ट सिटी बरें जाल्यार हांगा पळयत मरे सगळे हांगा पळयत मरे. लोक स्मार्ट सिटीच्या विरोधात आसा काय तांकां ती आपली पयलींची पारंपारीक पणजे तांकां परतून तेमकां स्मार्ट सिटीचेर एगेन्स्ट कितें जालें तें पारंपारिकाचें कितें आहा तें सोंपिल्लें तेमकां जाय. ते वॉन्ट बॅक द ओल्ड ग्लोरी ऑफ पणजी सिटी. सुरेंद्र फुर्तादो आमचो मतदान पार्टी केलें. जिखला गोंया मतदान केलें आनी आतां 8वी पार्टी रेकॉर्ड करतलो आनी तो मेयर जाता लगेच जावं परतून तेजो प्रोग्राम आसा आनी ताका खूब एक्सपिरियन्स आसा. सो वी आर सपोर्टींग हिम. सो सुमार 69 उमेदवारांची कसोटी लागिल्ली आसा ह्या CCP इलेक्शन. पणजेचे एकमेव महानगरपालिका आसा त्या खातीर पणजेचे जे कितें दायज आसा ते राखचे. त्याच बरोबर पणजेची जी आमच्या बरोबर आनी एक नागरीक आसा तांच्यांनी मतदान करून भायर केलें. मतदान केलें तुमी? मतदान जालें. ओके. म्हणजे खंयच्या विचारसरणीक धरून तुमी मतदान केलेलें आसा? मतदारांनी ॲक्च्युली विचार करूंक जाय की पणजेची जी स्थिती आज जी हाडल्या आनी ताका लागून सगळ्यांक एकठांय जावन एक विचार असो आसा की बुरशी जी पयलीं आमी पयली पणजी सिटी आनी आत्ताची पणजी सिटी हातूंतलो जो डिफरन्स आसा आनी तातूंतले तुमी सगळें पळयात. इन्फ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटीच्या नांवा सकयल तुमी केल्ली की जी बरबादी, पयशाची बरबादी आसूनी किंवा अस्वच्छता आसूनी, कॅसिनो आसूनी नाल्यार ती कित्येक गोष्टी, इलेक्ट्रिसिटीचे पोल लायता म्हणून सांगलें
CCTV कॅमेरा म्हणून सांगले, पण जी गोष्टी ज्यो गोष्टी सांगिल्ल्यो तातूंतली एकही गोष्ट आजपर्यंत आमकां जो कॅमेराज आसा तो आमी सेफ जे म्हणटात त्याच्या खातीर जे पयशे गेले, इलेक्ट्रिसिटी ते लायट लायले म्हणून जे म्हणटाले तातूंत कांयच जावं ना. आणि हाजे खातीर जो राग आसा लोकांचो तो दाखोवपा खातीर आज जी सकाळ फुडें इतली गर्दी आसना, पण आज जी सकाळ फुडें लोक लायनीत हांव 7:30 उबे राविल्लें, पण त्या वेळा पासून जी हे आसा ते म्हाका दिसता तो एक राग आणि उद्रेक तो जाला आणि त्या उद्रेका खातीर ही लाईन सुरू जाली. म्हणजे बऱ्या तरेन लोक भायर सरिल्ले आसा. जर आमी पळयत जाल्यार प्रभाग नायणाच्या भायर आसा आनी TB कुन्ना हायस्कुलाच्या भायर थंय सुरेंद्र फुर्तादोन मतदान केलें. परतून एकदां तांचो विश्वास आसा की परतून एकदां मेयर जावन ते येतले असो तांच्या समर्थकांनी विश्वास उक्तायल्लो आसा. आनी जे कोण पणजेचे ह्या स्थितीक कंटाळिल्ले आसा ते भोवमतान आपल्याक मतदान करतले असो तांच्या समर्थकांनी हांगासर विश्वास उक्तायल्लो आसा. हाची फुडली अपडेट्स कशा तरेन पणजे CCP इलेक्शनाचे उत्साह आनी वारे कशा तरेन गोंयता हेचो प्रत्येक आढावो अपडेट्स आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान पळयत रावतले. कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर सयत हांव गौरीश परबामाकर पळयत रावात CCP इलेक्शन अपडेट्स.